काणयेचें नांव विकाराक आदेवस. काणयेकार एव्हरी पांगळा. काणी सादर करता वल्ली कॉड्रस. बाप अनिल ताच्या जिणेंत परिपिकायचे आनी एक मीठ सडलेले दादोसकाय सवें आसा. 7 वर्सां विगार जावन आसलेल्याक आतां वर्ग जाला. आयतारा सकाळीं मिसा उपरांत आदेवस कार्य मांडून हाडलां. विगार जावन आसची ताची फुडलोच फिरगज हीच. हाच्या आदीं सहाय्यक विगार जावन 5 वर्सां विविंगड फिरगजेनी आसल्या ताका ही फिरगजेंतलीं 7 वर्सां जिणेची बांगराळी वर्सां जावन उतरून गेलीं. आदलो हप्तोभर फिरगज संघ संस्थां तर्फेन आदेवस्कारी जावन मुग्दोलीं. त्या दिसांनी कितल्यांदा मुंदरल्यारी जायनासता बाप अनिलाच्या दोळ्यांक हांची तावन 1-2 संतोशाचे, तृप्तेचे, मोगाचे तेंबे सकलास झडले. क्रिस्तांव आवयां तर्फेन एलिजबायन म्हणलें, 50 वर्सांचे आमचे फिरगज चरित्रेंत 9 जाण विगार जावन आयल्यात, पूण बाप अनिल आदल्या बरी न्ही. दान विसारन ताणें आमकां सतायलें ना. अशें ताणें फिरगजेंत एक इतिहास रचला. त्या शिवाय गरजे बायल्या वेव्हारांत हात घालचो पाद्र्याब न्हय हो. घोवा बायले मदलें लढायेचें दूर व्हरून आमी ताचे कडेन गेल्ल्या तवळ ताणें म्हणलें, राखणपत्रार वाल्ली पाद्र्याबाचें वाय दीस कोलावरी डी वाचलें. घोव बायलांक झगडें करूंकय कळटा, मोग करूंकय कळटा. आमकां आंकवाऱ्यांक तांची उसाबारी कित्याक? हाचे विशीं म्हज्याकी चड तुमी जाणांस म्हणून तो म्हणटा. SVP गटाक तर्फेन आदेवस्कार्यांत लियाब म्हणालो. कोणायकी दुखोवचें उतर उलोवचो न्हय ओ पाद्र्याब. क्रिस्तांव अक्रिस्तांवां मदें, धार्मीक लायिकां मदें, दुबळ्यांक ग्रेस्तां मदें, शिकपी अशिकप्यां मदें कितेंच असमाधान उपजना अशें सत्राय घेतलो. फुगारचें वा खिणचें गरजे भायलें उलोवणें ताका कळीतच ना. फिरगज युवा संघटना तर्फेन आदेवस्कार्यांत रोशन म्हणालो. आमचो पाद्र्याब क्रिकेटर अनिल कुंबळे परी बरो स्पिनर आमच्या संगता खेळोंक येतालो. हप्तोभर फिरगजकारांच्या घरांनी हिस्स खबर बाप अनिल तांच्या उलोवण्याचें केंद्र. दुरसोणें आयकूंक मेळना. सर्वां होगलीक उसरतालींच. इगर्जे बोवारे अक्रिस्तांव घरांनी बाप अनिला भशेन होगलीक उलोवणें आयकूंक मेळटालें. फादर अनिलू आमगेल्या गणपती पेंडुलांत दिपावळीक आयले आशिल्लेची म्हणालो सावकार किणीमाम. नल्ले सिस्टम दार ದುಡ್ಡು ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಪರ್ಬುಡಕೊರ್ದು ರಶೀದಿ ಪನೋಲ್ಲೆ ಪಂಡಿನಾರು म्हणालो गुजरी व्यार करतलो मुय्यद्दी. शनवार सरोन आयतार आयलो. सकाळीं मिसाक इगर्ज बरोवन उमतोनसो लोक. बागलांकडे, आंगणांत, माटवांत, बलकावांत लोकूच लोक. अक्रिस्तांव साबार जाण आदेवस्कारें पळोवंक माटवांत राखून आसात. झटपट मीस 5 मिनटां बेगीनच संपलें. फिरगज गवळीक समितीच्यांनी आल्तारी मुखार कदेलां मांडलीं. आदेवस्कार्य सुरू जालेंच. फिरगज उपाध्यक्षाची प्रस्तावीक उतरां लोकांच्या बोगणांक ईक दिवचें तसलीं जावन आसलीं. अखेर करच्या पयलें ताणें म्हणलें, कोणायकी विगारान दुखयलें ना, राग हाडयलो ना, दुडवा खातीर दोसुलें ना. फिरगज समितीच्या अपेक्षे प्रमाणे हांवें थोड्या येवजणीचो प्रस्ताव मुखार घाल्लो. तांचो एक आयटम आपल्याच कर्सार विगारान कुद्द करयला. 7 वर्सांनी साबार बरीं कामां जाल्यांत. पूण विशेश कितें म्हळ्यार ह्या विगारान दुडवा खातीर विनंती केलीच ना. आमीच फिरगजकारांनी स्वप्रेरणांत दिल्यांत. उपाध्यक्षान कितें सांगलां तें 100% सत. हें सगळो हजर आसलो लोक जाणा. दुडवा कुमोग दिजे म्हणून विगाराच्या तोंडांत आयिल्लें ताणें बिलकूल आयकूंक ना. पूण जाय जी आसलीं बरीं कामां जाल्यांत. इगर्जे मुखल्यान शाश्वत माटो बांदला. इगर्जे भितर धरणीक टायल्स बसयल्यात. इगर्जे मुखल्या कुशीच्या विस्तार सुवातेर इंटरलॉक इठे बसयल्यात. इगर्जे इस्कोलाच्या भुरग्यां खातीर नवे टॉयलेट बांदल्यात. पूण विगारान दुडू घेवंकूच ना. कामां रावंक येनात. दस्तर प्रमाणे वर्ग जावन वेच्या विगाराक मानपत्र अर्पिलें. आमच्या मोगाळ विगारान पयलींच कळयल्या प्रमाणे मानपत्रांत विगारानच सगळें केलां म्हूण अर्थान बरोवंक नजो. आमच्या विविंगड येवजणेच्या दानींची नांवां ताकयची म्हूण ताकीद दिल्ली. देखून विविध कामां ताणें तांचे करयणार दानी ह्या परी आसात अशें बरोवन सर दानीची नांवां काणशिल्लीं. मानपत्र पाठोवन जालें आनी आतां बाप अनिलाक आपलीं बोगणां वसोरूंक आपोवणें दिलें. मोगाच्या न्हू, भोव वर्त्या मोगान म्हाका आदेवस मागोवंक तुमी हांगा जमल्यात. तुमकां म्हजेर आसलेल्या अभिमाना खातीर दिनवास पाठयतां. थोड्यो खास संगती हांवें आतां उसारूंक पडटा. ही म्हजी फिरगज जावन फुडलो फिरगज.
देखून हांगा येवच्या पयलें सत्राय घेवन ह्या फिरगजींत ह्या आदीं सेवा दिल्ल्या त्या विकारांची भेट केल्ली. तांचे तावन सलाह आनी मायेत हांवें विचारली. असो फळ जावन हांगा होद्दो स्विकार करतना एक निचो करीचो पडलो की खंयच्याय परिगतेचेरी फिरगज लोकां कडेन विचारचो ना. हांगा एक वर्स धार्मीक संगती सोडून हेर कितेंच कामां विशयांत हांवें उल्लेख करूंक ना. पूण उपरांतल्या एका दिसा एकलो मालगडो येवन म्हजेले कशें म्हणालो, तुमी हेच फावटी विगार जावन आयल्या देखून म्हजी एक अभिप्राय विचारूंक कशी व्हरता. तुमी वर्ग जावन हांगा तावन वेताना लोक म्हणटलो की पाद्र्या 7 वर्सां न्हिदोन पडलेलो, कितेंच काम करूंक ना. उपरांतल्या आयतारा मिसार कळोवण वेळार हांवें सांगलेलें तुमकां उडास आसा म्हूण पातयेतां. बरीं कामां जाय जे वय, पूण दूड तुमचे कडेन विचारूंक म्हाका उंबो ना. हांव आतां सद्याक ह्याच फिरगजीचो देखून म्हाका एक ल्हानशें काम म्हजेंच वैयक्तीक दान जावन करपाची उर्बा आसा. तें जावन आसा फिरगजीचे उजवे कुशीन आसचे सुवातेर इंटरलॉक इटे घालोवचे. मुखले गवळीक समिती सभेर कळोवन त्या उपरांत कुडलें हें काम म्हज्याच कर्सान करचें आसा म्हणालो तो. अशें इगर्जे उजव्याक इंटरलॉक बसोवन धरण सोबली. हें पळोवन स्त्री संघटन मुखार आयलें आनी दावे बगलेक इटे बसयता म्हणाली. अशें एका प्रास आनी एक बरीं कामां जाल्यांत. दानींनी परवणगी घेवन कुद्दतीं करयल्यांत. तुमच्या सहकारान तें सगळें जालां. तुमकां अभिनंदन फावो. यशस्वी तरान कितेंच त्रास नासता हांगा हांवें म्हजी आवदी संपयल्या तर हाका कारण म्हज्या पयलें सेवा दिल्ल्या त्या विगारांचो अनुभव. विगार कोण तरी जावं, हांव या आनिकलो, आमी आमकां दिल्लें मिसांव पाळूंक आसा. एकल्याचें विधान एक तर. क्रिकेट भाशेन सांगचें तर हांव एक स्पिन बॉलर म्हणून भुरग्यांक युवा जाणांक हांगा कळीत. म्हज्या सेमिनारी दिसांनी सयत हांव क्रिकेट खेळ्ळां आनी अनिल कुंबळे म्हणलें आडनांव म्हाका पडलां. परत क्रिकेट भाशेन सांगचें तर आदले हांगाचे विगार फेस बॉलर जावन आसले. तांचें उलोवणें शीदा देखून तुमकां दुखलें. हांव हळू हळवायन गुंडान उलयलो. तुमकां रुचलें. फरक तितलेंच. हांगाच्या आदल्या विगाराचो उडास काडटा आनी तांचे सेवे खातीर तांकां होगलीक पाठयता. विगारान आपलीं बोगणां उसारून जालीं. आदेवस कार्य संपलें. नवे फिरगजेंत बाप अनिलाचो पयलो दीस. राती 9 वरांचें ताका बिस्पाचें फोन कॉल आयलें. कॉंग्रॅट्स फादर अनिल, तुज्या सेंडॉपा विशीं आयकलें. हो थँक्स माय लॉर्ड. स्लो स्पिनर कशें नासतना उपायान विकेट उचलोवचो मनीस. ही कॅन बी मोर डेंजरस. ऑल द बेस्ट म्हणालो बिस्पू. फोन डिस्कनेक्ट केलें. देव बरें करूं.